4 मायन्स ब्लॉकां खातीर टॅक्निकल बीड उक्ती 10 कंपन्यांचे 28 बीड सगळ्यांत चड प्रिमियम दिवपी बिडरांक ब्लॉक 21 डिसेंबर मेरेन फायनल चित्र क्लियर. काश्मीर फायल्सांत बुरशेपणा एक तर्फी दुष्प्रचार इफ्फीचो ज्युरी चीफ लापिडाचे वादग्रस्त वक्तव्यान खवदळ मुख्यमंत्री म्हणटा इफ्फीच्या माचयेचोय गैरवापर. इस्रायलान मागली माफी. गोवा फॉरवर्डाचो राहुल गांधीच्या भारत जोडो यात्रेक तेको आमदार विजय दुर्गादास कामत दीपक कळंगुटकार इंदोरात यात्रेत वांटेकार. मुख्यमंत्री म्हणटा गोंयांत काँग्रेस छोडो. 2008 पणजे पुलीस स्टेशन हल्लो केशीत कोर्टाची सीबीआयचेर बडी. ओरिजिनल कंप्लेन दिवंक ना म्हूण धुलो. 2 डिसेंबर मेरेन कॉपी दिवंक प्राझ नाजाल्यार फायन. गँग रायव्हलरीत रायाच्या विजय कुलालाचेर केल्ल्या हल्ल्याच्या प्रकरणात फातोड्डा पुलिशेन तिगांक उखल्ले. आनीक तिगांचो सोद. कुलालाक रस्त्यार नागडो करून मस्तिल्लो. अंजुणे दर्यादेगेवेली 250 बांदकामां कायदेशीर दिसता सत्यता तपासूंक जाय. सरकाराचो हायकोर्टाक रिपोर्ट. बेकायदेशीर आसल्यार मोडपाचो प्लान दियात. कोर्टाची पंचायतीक ऑर्द. सोनसड्यावेल्या कब्रस्तानाचे सुवातीचेर शिमित्री स्मशानभूमीक सुवात मागूंक हायकोर्टात 2 हस्तक्षेप याचिका. सरकाराक भूमिका स्पश्ट करूंक सप्तकाचो प्राझ. कळंगुटे वीज खात्यान गॅस इन्सुलेटेड सबस्टेशनाचे केले उक्तावण. वीज मंत्री म्हणटा आनीक 1.5 कोटींची कामां रोखडीच. ग्रीन एनर्जीचेर सरकाराचो भर. लोकांनी फुडें सरचे. गोंयांत स्टार्टअप्स उद्योजकांक मोठो वाव. तांकां जाय तशी तंत्रीक इकोसिस्टम तयार करूंक वावर चल्ला. गोंयच्या आयटी मंत्र्या कडेन उलयला. केंद्रीय आयटी राज्यमंत्री 2 दीस गोंयांत. दुधाची गाडी आनी टेम्पोचो वाळपय रेडी घाटीर अपघात. समोरासमोर टक्कर. टेम्पोत ड्रायव्हर बरोच वेळ उरलो आडकून. फायर ब्रिगेडीन काडलो. ड्रायव्हर जखमी. हॉस्पिटलांत. देशात कोविडाच्यो नव्यो 215 केशी. फाटल्या 24 वरांत एकलो सोंपलो. एक्टिव्ह केशी 5000 सकयल. वास्को भाजी मार्केटांतले बेशिस्तीक विटून मुरगांव पालिकेची कारवाय. अतिक्रमण करतल्यांचे सामान उखलिल्ले सामान काडून खंय वृद्धाश्रमाक. पणजेच्या इमाकुलात कॉन्सेसाव सायबीणचे इगर्जीत आज सावन नोवेना. 8 डिसेंबराक फेस्त. म्हापसा परवरे पणजे कुठ्ठाळे मडगांवां ट्रॅफिक जॅम नित्याचे. लोकांचे त्रास कमी करचे. काँग्रेसीचे आल्तिनार ट्रॅफिक पुलिसांक निवेदन. आमी कशे खेळूंक शकता हे दाखोवन दिला. फुटबॉल भियेनासतनाच खेळूंक जाय. एफसी गोवाचो हेड कोच पेना म्हणटा. ब्रेस्तारा एफसी गोवाची मुंबई सिटी आड मॅच. साळावली धरण वाठारात 40 ते 50 कोटींचे 20 कॉटेजींचे वेलनेस सेंटर उबारपाचो इको टुरिझम प्लान. राणा महामंडळाच्या अध्यक्षान केले बॉटॅनिकल गार्डनाचे इन्स्पेक्शन. गुजरातात सभेक काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगेन प्रधानमंत्री मोदीक म्हणलो रावण. मोदी सगळ्याच वेंचणुकांनी दिसता. ताका रावणा भशेन 100 तकल्यो काय म्हूण खरगेचो प्रश्न. ड्रग्साच्या धंद्यात घुसपल्ल्या गोंयकारांक सोदपाक इंटेलिजन्स एक्टिव्ह करतले कारवाय. म्हयन्याक सरासरी 45 किल ड्रग्स जाता जप्त म्हणटा उत्तर गोंयचो एसपी नितीन वालसंग. फुडल्या वर्सा भारतात जावपा आशिल्ले वन डे वर्ल्ड कपा खातीर अफगाणिस्तान थेट पात्र. 60 टीमी फायनल. एके सुवातेर वेस्ट इंडीज, दक्षिण आफ्रिका, श्रीलंका, आयर्लंडा मदीं फायट.
उरुग्वेक 2 गोलांनी मारून पोर्तुगाल फिफा वर्ल्ड कपाच्या सुपर 16 आज ट्युनिशिया आड फ्रांस ऑस्ट्रेलिया आड डेन्मार्क मॅच.